ओल्ड गोवा बॉम्ब जिजस बेसिलिका लागसार हेरिटेज सुवातीत आशिल्ले आपल्या बंगल्याचे कंपाऊंड 3 म्हयन्यां भितर स्वताच्या खर्चान मोडटा म्हणून थंयचो आमदार मंत्री पांडुरंग मडकयकारान आर्किओलॉजी सर्वेक 7 वर्सां फाटीं लेखी दिल्लें. मडकयकाराची जाप थंयच्या लोकांनी एक्सपोज केली. हे बेकायदेशीर फेन्सिंग आज मेरेन तशें आसा. फेस्ताच्या दिसांनी लोकांची खंयती पार्किंगेची सुवात. आमदार मंत्री मडकयकाराच्या घराक तेंकून आशिल्ले सर्वे नंबर 144(1) आनी 144(2) चो जागो फेस्ता वेळार पार्किंगाक वापरताले. पूण ही जागा आतां थंयचो बिल्डर आमदार मंत्री पांडुरंग मडकयकाराच्या ताब्यांत. भूसंपादन करून ती सुवात लोकांक दिवची म्हूण इगर्जीचे फादर रेक्टरान 2011 मुख्यमंत्र्यांक बरयल्ले. हे सुवातेर कॉन्क्रीट आनी वायर मॅशिंग फेन्स मारला म्हूण 7 वर्सां फाटीं हो विशय आयिल्लो. हेरिटेज वास्तू आशिल्लो बेसिलिकाच्या 300 मिटरां भितर बेकायदेशीर वणड बांदला म्हूण आर्किओलॉजी सर्वेन 2015 पुलीस कंप्लेंट केल्ली आनी कसलेंच बांदकाम करचें न्ही म्हूण मडकयकाराक नोटीसूय धाडिल्ली. हेरिटेज सुवाती सांबाळात म्हूण सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन आतां इश्यू ताणून धरला. बांदकाम स्वताच्या खर्चान मोडटा म्हूण सांगून 7 फेस्तां आनी 1 एक्सपोजिशन जालें. आमदार मंत्र्याच्या बंगल्याचे बेकायदेशीर फेन्स आसा तशें आसा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.